टास्क फॉर्म एकात्मिक इश्कॉल संकुलाची संकल्पना ही देशातले पयले पावल आसा। दिवाळे उपरांत पणजेची सुमार 6 इश्कॉलां कुजिरा संकुलात स्थलांतर जातली, अशें पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर बांबोळेच्यान संजय मनोली। इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स हो एक देशांतलो पयलो प्रयत्न आसा की खंयच्याय शहरांतलीं स्कुलां एकठांय हाडप इन अ व्हेरी कंड्युसिव सिरीन पीसफूल एनवायरमेंट आनी कॉमन फॅसिलिटीज तयार करप सगळ्या स्कुलांक। आनी हो प्रयत्न आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या संकल्पनेंतल्यान मनोहरभाईच्या संकल्पनेंतल्यान कुजिरा साकार जालो। पणजेंतलीं 6 इन्स्टिट्यूशनां हांगा मूव जातात, अजून पर्यंत 5 जाल्लीं आसा आनी 6वें आफ्टर दिवाळी वेकेशन दे आर प्लॅनिंग टू मूव। हो असो प्रकारचो एक मॉडेल प्रकल्प देशभराक लागून एक मॉडेल प्रकल्प गोंयांत तयार जालो। फर्स्ट टायम प्रयत्न आशिल्ल्यान दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शन, बट वी आर ट्रायंग टू अचीव परफेक्शन इन दीस अँड मेक इट अ मॉडेल अँड टू ओवरकम ऑल द लॅक्युनेज। खंय कमीपण आसा, खंय कमी उरल्या, खंय कितें सारकें ना ते जाग्यार घालपाक इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फॅसिलिटीज अँड इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तिनूय एड्रेस करपाक लागून सरकारान टास्क फोर्स तयार केला आनी टास्क फोर्सांक 8 मेंबर आसा, इन वीच द लोकल MLA ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स। देन देर आर एड्युकेशनिस्ट्स, देर आर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट्स, देर आर रिप्रेझेंटेटिव्स फ्रॉम द स्कूल्स। These various members are forming this team and we are working very hard to make this a model complex. अजून पर्यंत टास्क फोर्साच्यो 4 मिटिंगो जाल्यो आनी तातूंत भरपूर निष्पन्न जाल्लें आसा। म्हणजे ज्या उदक, वॉटर सप्लाय, सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स हाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं म्हणजे सारकें जाग्यार बसप। आतां आमी BSNL कडेन उलोवन तांचें परमिशन घेवन थंयच्यान लिंक रोड करता, सो दॅट द रोड ऑन द वन वे रोड विल बी लेसन्ड एंड वी हॅव अनदर लिंक टू द कॉम्प्लेक्स। वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, वी आर पुशिंग इलेक्ट्रिसिटी। दे हॅव कमिशन 2 into 400 kVA transformers for the complex with the HT line coming in. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान PWDन हांगा पायपलायन घालपाचें टेंडर काडलां आनी काम आतां चालू करपाक। आमच्या GSIDCचे मार्फत भितरले सगळे इंटरनल रोड्स, सिवरेज सिस्टमाचे प्लॅनिंग, मास्टर प्लॅनिंग ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स। दॅट्स द मोस्ट क्रुशियल पॉयंट दॅट यू हॅव टेकन, दॅट GSIDC इज अपॉइंटिंग अ मास्टर प्लॅनर फॉर द होल कॉम्प्लेक्स टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल द एजन्सीज। नाजाल्यार खंय तरी उदकाची पायपलायन घाली आनी त्याच जाग्यार जर लायटीची केबल येता जाल्यार ते क्लॅश जावपाक जायना। त्याच जाग्यार भुरग्यांक चलपाक जर तर ट्रेंच आसा आनी ताचे वयर फुटपाथ बांदपाचो आसा, सो ऑल दॅट थिंग नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड। मेन हातूंतलें दीस प्लॅनिंग इज गोईंग बिहायंड द टास्क फोर्स एफर्ट्स। टास्क फोर्साचो आनी एक मॅन्डेट आशिल्लो म्हणजे सॉफ्ट स्किल्स आनी हे कॉम्प्लेक्स एक टीम वर्क, एक फॅमिली भशेन रन करप। आनी म्हाका दिसता ताका लागून आयचो हे आमी जो एनवायरमेंटल अवेरनस आनी सायन्स इनकल्केशन वर्कशॉप फॉर टिचर्स आनी स्टुडंट्स दवरला तो एक ताजो भाग आसा।